येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. भारताचो राष्ट्रपती वेंचपाक 18 जुलयाक वेंचणूक. नवो राष्ट्रपती घेतलो 25 जुलयाक सोपूत. वेंचणूक आयोगान केला जाहीर. ओडीपीच्या विशया वयल्यान राणे आनी लोबो मदीं रण माले. हे सुडाचें राजकारण मुख्यमंत्र्यान घालचें लक्ष, मागला मायकलान. स्कुला भायली येरादारी सांबाळपाची उप्रासल्या गरज. धापळीत भुरग्यांक जावपाक लागल्यात एक्सिडेंट. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारताचो फुडलो राष्ट्रपती वेंचपाक 18 जुलयाक वेंचणूक जातली. वेंचणूक आयोगान आयज जाहीर केला. गरज लागली जाल्यार मतां मेजपाची प्रक्रिया 21 जुलयाक जातली. त्या उपरांत नवो राष्ट्रपती 25 जुलयाक सोपूत घेतलो अशें आयोगान म्हटलां. राष्ट्रपती कोविंद हांचो कार्यकाळ 24 जुलयाक सोंपता. 2017 वर्सा जाल्ले वेंचणुके उपरांत एकूण मतां मदल्या 65.65% मतां सयत विरोधी पक्षाची उमेदवार मीरा कुमार हांकां फाटीं घालत कोविंद भारताचे 14वे राष्ट्रपती जाले. येता ते वेंचणुकेंत एकूण 776 खासदार आनी 4033 आमदार मतदान करतले. राज्यसभेच्या 57 रित्या जाग्या खातीर वेंचणुको जावपाचे एक दीस आदीं वेंचणूक आयोगान ही घोशणा केल्या. The term of office of Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the date of last date of the Honorable President being in the office. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शाळा परतून सुरू जाल्ल्यान कॅम्पसा भायर येरादारीची बरीच गचमुड्डी पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 हे आदी मिरामार सरकारा लागसार ताबो नाशिल्ले येरादारीक लागून विद्यार्थ्यांच्या जिवाक निर्माण जाल्लो धोको उजवाडाक हाडलो. आयज सावड्ड्या स्कूल सुटून बसीचे वाट पळोवपी 3 विद्यार्थ्यांक आनी एक जाणटे बायलेक गाडयेन धपको दिलो. सगळ्याक सोमतीच हॉस्पिटलांत व्हरून घालची पडली. गाडयेच्या ड्रायव्हरान स्वता पुलिसाक कळीत केले. हो एक्सिडंट स्कुला भायर येरादारी वेवस्थापनाची कितली गरज आसा तें दाखयता. कितें आसा आतां स्कुलाचो जो टायम आसा तेन्ना स्कूल जेन्ना सुट्टा तेन्ना बरोबर भुरगीं लायनीन क्रॉसींग करता. त्या टायमाचेर पुलिसान मातशें लक्ष दिवचें. जे जंक्शन मेन आसा तेंचें, कित्याक भुरग्यांक कळना बाबा क्रॉसिंगाचें फाटीं फुडें जाता म्हणून ते टायमाचेर पुलिसान मातशें अलर्ट रावचें. आतां जो एक्सिडेंट जाला तितून सालवार हें मोठें देवाची हें म्हणपाचें की तेंकां कांय जालें ना मेजर तशें. आनी ती ल्हान गाडी आसल्या कारणान ती मातशी भायर शेवटली. त्या प्रमाणे आतां तेणी फुडें लक्ष दवरचें पुलिसांनी ह्या जंक्शनांनी. आज कुडचडे शिवाजी सर्कलाचेर एक एक्सिडेंट जालो. डंपर एक्सिडेंट जालो. भुरगीं इस्कॉलांत सुटली आनी ती बसीक रावली शिवाजी सर्कला सायडीच्यान. एक करोला गाडी आयली. ड्रायव्हरान रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हरान उडून ठक्कर दिली. तातूंत भितर एक महिला आशिल्ली, तिकाय बीन इंजर्ड जालो. तिकाय हॉस्पिटलांत व्हेली. तांकां मेजर इंजरीज जालना, तरी पूण रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हरा खातीर हें जालें अशी अनेकाची जेन्ना लोक एक कडेन जाले तेन्ना लोकांची म्हणणी आशिल्ली. पुलीस ते डिप्लॉय नाशिल्ले. ट्राफीक पुलीस आनी ट्राफीक पुलिसाचें काम सद्याक लोकां कडेन चलन करपाचें इतलेंच अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की लोक सामके एग्रेसीव जाले की हांगा पुलीस एकूय डिप्लॉय ना. इतली स्कुलां आसा आनी सर्कल जी आसा ते पुलिसांनी डिप्लॉय करचे. इस्कॉल स्टार्ट जाले आनी हजारांनी भुरगीं एक कडेन येवपाक लागले आनी थंय एकूय पुलीस ना. पुलीस सद्याक
रेव्हेन्यू कडेन करपाक लागल्या अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सरकारान पयलीं लोकांची जे सुरक्षा आसा ती करची, पुलीस आसा डिप्लॉय करचो हाजे खातीर, लोकांची सुरक्षा खातीर डिप्लॉय करचो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पुलीस सद्याक मॅक्झिमम पुलीस पळयलें जाल्यार लोकांना हेल्मेट, टू व्हिलरार हेल्मेट, टिंटेड गाडी हाजेरूच लक्ष चड दिल्लें आसा. सरकारान हाजेर ताबडतोब एक्शन घेवची आनी सगळ्याक कॅमेरा डिप्लॉय करचे. ताजे कारण कळटलें की ह्यो अशी इन्सिडंट जावचे हाजेर रोखपाक शकता. गोवा त्रिपाठी प्रॉल सावर्डेकर कुडचडेच्यान. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे ओडीपीचो विशय घेवन विरोधात गेल्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो अडचणीत आयला. मायकला नाका सुडाचें राजकारण म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करचो अशें म्हणिल्लें. अजापाची गजाल म्हटल्यार हे प्रकरण जाणा जावन घेतल्या उपरांत आपूण तातूंत लक्ष घालतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. पर्रा, कळंगूट आणि कांदोळेचे ओडीपी रद्द केले म्हूण मायकल लोबोन टीसीपी मंत्र्याचेर खर टिका केल्या. तो म्हणटा कितलेशेच 5 स्टार हॉटेलांनी सनदी खातीर पयशे दिल्यात, ते रद्द केले जाल्यार कोर्टात वतले. चीफ टावन प्लॅनर ओडीपी चुकता आसत जाल्यार आदी ताका मान्यताय कित्याक दिली असो प्रश्नय मायकलान विचारला. विश्वजीत स्वता आपणाक टार्गेट करता असो आरोप करत मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशें मायकल मागता. प्लॅन कोणे प्रिपेअर केलो? लोकांक, गोंयच्या लोकांक आनी बिझनसमॅनांक, जे बिझनसमॅन आयज हॉटेलां बांदता गोंयान, जे बिझनसमॅन आयज कसलो तरी वेव्हार करता गोंयान, आमचे गोंयकार आसूं ते वा गोंया भायरसून येवन कोण 5 स्टार हॉटेल बांदता, ताका सांगता आयज तुजो सनाद कॅन्सील जातलो म्हणून. आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचें आनी इवन द टीसीपी मिनिस्टराक की what sort of example are you trying to set that the government of the day changes their land use, we will take that member secretary to court. If somebody's sanad is getting revoked, amche localachi, I will tell the local you file it in court. I will spend the money for that because this cannot be done. If you think that this plan is wrong, you redraw a new plan. Redraw a new plan. Don't say I will revoke. तुम्ही धमकी दिता. You are indirectly sending a wrong signal to the investor in the state of Goa. All the investors who are there, who have come to this beautiful state of Goa, who want to set up a 4-star hotel, 5-star hotel, create job employment, job opportunities, are scared. They don't know what is going to happen. जे भाशेन ऑपरेशन चालू आहा अशें दाखोवंक सोदता की आय एम वन अपमॅनशीप, म्हणजे आय एम अबाव दीस, आय हॅव द ऑथॉरिटी, आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट, बट यू आर ट्रबलिंग द पीपल हियर. अशें आतां लोक उलोवपाक लागले भायर. बट वाय आर वी बींग टार्गेटेड? हो विशय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातले उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगलें आपूण आदी ताची प्रेस कॉन्फरन्स पळयतलो आनी मागीरच तातूंत लक्ष घालतलो. हांव प्रेस कॉन्फरन्सूय पळयता आनी वॉट एवर जे कितें मॅटर आसा पळय तें पळोवन आयल स्टेप. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फावो त्या प्रमाणात भाविकांचे अर्ज येतकच मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा लागू जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. येवजण निश्चित जाल्या, पूण यात्रे खातीर गाडयो बूक करचे पयलीं लावार्थ्यांचो आंकडो 1000 मेरेन पावचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयतारा मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. सरकाराच्या तीर्थक्षेत्राच्या येवजणेच्या स्थितीचेर ताका प्रस्न विचारले. येवजणेक सगळ्यो मंजुऱ्यो मेळ्ळ्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सद्याक 350 जाणांनी अर्जाचे फॉर्म भरल्यात, जे उपजिल्लोधिकारी कार्यालय आनी समाजीक कल्याण खात्यांत मेळटात. एकदां 1000 लोकांनी नोंदणी केली काय त्या उपरांत शिर्डी आनी वेलंकनी खातीर खाशेल्यो गाडयो सोडटले अशेंय तांणी सांगलें. देवदर्शन यात्रा आमची ओपन आसा. जेंका जेंका कोणाक देवदर्शन यात्रेक वचपाक जाय तांच्यांनी आपले फॉर्म भरून ओके. एक तर आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान फॉर्म दवरलेले, अदरवायज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान फॉर्म एवेलेबल आसा. 1000 जणांनी जर फॉर्म भरून दिले जाल्यार आमकां ट्रेन देवदर्शन यात्रेक धाडूं येता. बट 1000 जणांचे फॉर्म आमचे कडेन येवपाची गरज आशिल्ली. लास्ट हांवें जेन्ना चॅक केल्ले तेन्ना 350 लोकांनी फॉर्म भरून दिल्ले. आमी एक ट्रेन इज आय थिंक फॉर द शिर्डी आनी एक वालांकनी अशा 2 ट्रेनी आमी ऑलरेडी बूक करपाची. अजुनूय बी ज्या गोंयकारांक इंट्रस्ट आसा 1000 फॉर्म जाले काय देवदर्शन यात्रा वयतली. स्कीम रेडी आसा, फायनान्शियल प्रोविजन सगळें आसा. इवन दो आमी ट्रेन बूक सुद्दां म्हणजे त्यांच्या बरोबर एग्रीमेंट जावन सगळे टायप सायन जाला. म्हणजे इंडियन रेल्वेज बरोबर जो एग्रीमेंट सायन करता तो सुद्दां आमी केला.
गोंयचो आदलो डीजीपी आय.डी. शुक्लाची राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरणाचो वांगडी म्हूण नेमणूक केल्या. गोंयांत डीजीपीचो प्रभारी आसतना आय.डी. शुक्ला आयपीएस म्हूण निवृत्त जालो. There is appointment of the one member on the state police complaint authority by member appoint केला. आय.डी. शुक्ला. हय former DGP. The creation of the post in the Department of the New and Renewable Energy post creation केला. वाडत आशिल्ल्या कोविड-19 केशींचेर सरकाराची नदर आसा, पूण लोकांनी जाता तितली जतनाय घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वाडत वचपी कोविड केशींची स्थिती जाणा जावन घेवपा खातीर ताणें तज्ञ समितीची बसका आपयल्ली. आम्ही मॉनिटर करता, सध्या ज्यो केसीस वाडटा त्याच्या संदर्भात आम्ही सगळ्या जाणांक बाकीची सगळी प्रिकॉशन्स सगळ्यांनी घेवपाक जाय एज एडवायज बाय आवर एक्सपर्ट कमिटी अँड हेल्थ मिनिस्टर. त्यांच्यानी काल एडवायज केला दे वॉन्ट टू फॉलो द प्रोटोकॉल. ओके, बट डेफिनेटली विल मॉनिटर द सिच्युएशन. नव्या आनी नवीकरणीय उर्जेंत पोस्ट क्रिएशन, पेन्शन सेलाचो विस्तार, वीज खात्यान तयार केल्लो कृती आराखडो आनी डीपीआराक मंत्रिमंडळा कडल्यान मान्यताय. केंद्र सरकाराच्या येवजणेच्या नविनीकृत वितरण क्षेत्रा खाला निधीचो लाव घेवपाची येवजण करता. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक 15 दिसांची सुटी मान्य. म्हालसा नारायणी देवळा भितर सद्याच्या PWD रस्त्याच्या डायव्हर्शनाच्या सुदारीत विकास मुखेल आराखड्याक मान्यताय. गोंय नागरी सेवेंतली कनिश्ट पदां भरप. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. जुवारीचो एके वटेनचो पूल जुलयाचे निमणे मेरेन उक्तो करपाचो यत्न चल्ला, मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. जाल्यार 18 म्हयन्याची गॅरंटी दिवपी रस्त्यांतले फोंड पुरपी जॅक पॅचर भाड्यान हाडपाचें थारला अशें काब्रालान सांगलें. राज्य सरकाराची आयज कॅबिनेट मिटींग जाली. बसकेत साबार खात्यांतल्या प्रकल्पांचेर तशेंच गोंयांतल्या विविध प्रश्नांक घेवन चर्चा जाली. त्या उपरांत निलेश काब्राल मिडिया कडेन ताच्या खात्या संबंदांतल्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात उलयलो. जुवारी ब्रिज हांव कंटिन्युअस मॉनिटर करता आनी सगल्यो गोश्टी रॉ मटेरियल आनी बाकीचे गोश्टी कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार बाय जुलाय एंड आमी फूल लेन टेंटेटिवली एक सायडीचो ब्रिज आमी ओपन करपाचो प्रयत्न करता जुलाय एंड. सो मॉनिटरींग आमी करता बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड आनी म्हाका दिसता आमी करूं शकतले. अनफॉर्च्युनेटली मटेरियल जो रॉ मटेरियल जो जाय आनी ताका मेकॅनिझम जाय कित्याक ते घालतरी तितले टायम दवरपाक जाय. सो आय मॉनिटरींग सगळे गोष्टी सारक्यो जालेल्या जुलाय एंड वी शूड बी एबल टू इनॉग्रेट म्हणजे टू स्टार्ट विथ. टॅक्निकली आमी पयलींचे रस्ते काडपाक जाय. सो तितू भितर सिस्टमा भितर आमी करपाक जाय. आज तुमकां खुशी बघता की आज कॅबिनेटाक आमी 2 जेट पॅचर मशीन आमचे पयलीं खूब वर्सां पयलीं कोणें गव्हर्मेंटान हाडलेली ती यूज जावना. आमी जेट पॅचर मशीन ऑन हायर फॉर 2000 स्क्वेअर फीट एक नॉर्थ एक साऊथ गोवा हाडटा फॉर पॉटहोल जे अँड दे हॅव गिवन अस गॅरंटी दॅट दे वील गिव अस 18 महिन्याची गॅरंटी आफ्टर पुटिंग. बायोडायव्हर्सिटीच्या कांय प्रकल्पांचेरय बसकेत चर्चा जाली. ग्रो एंड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टाचेर चर्चा जाल्ल्याचे पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. बायोडायव्हर्सिटी मिटिंगे भितर 2 गोष्टी जाल्यो की बायोडायव्हर्सिटी भितर जशें आमी ऑलरेडी गो एन प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा. लोकल एम्प्लॉयमेंट आनी लोकल जे लोकांचे प्रोडक्ट घेवन आमी तांकां व्हॅल्यू एडीड करता आनी आमकां रेकॉग्नायजेशन मेळिल्लें आसा. तुमी जे पत्रकारान हाडल्या. सो दुसरे गोष्टी आमी आज CSR गोवा शिपिंगान आमकां खूब हेल्प केलो. सो वी वील लूक इन टू मोर सच प्रॉस्पेक्ट्स आनी बायोडायव्हर्सिटीचे बोर्डा अंडर गोवन प्रोजेक्ट तेज्या वांगडा बाकीचे आनी खूब गोश्टी करपाचे आहा. सो दॅट ब्रँड गोवन हो फुडें वयतलो. गोंयचे रस्ते सारके ना. रस्त्या कडेन संबंदीत हेर विभागांचो एकामेका कडेन मेळ ना हो बाबूश मोन्सेरातान केल्लो आरोप काब्रालान मान्य करून घेतलो. त्या खातीर एक ॲप विकसीत करता हाची तांणी परतून याद करून दिली. सिस्टमा भितर PWDन ताणें ब्लेम केला सारकें तेजें हांवूय करता कित्याक रस्त्याची परमिशन फोडपाक PWD येता. अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां की PWD इज द नोडल म्हणजे रस्त्याचो ओनर PWD. पूण तितून भितर खूब जाण लोक काम करूं सोदता. सो वी आर कमींग विथ द पॉलिसी डिसिजन. हांवें पयरूय सांगलां वी आर मेकिंग एन ॲप की कोणाक परमिशन वेन वी वील बी हॉट मिक्सिंग दीस रोड अगेन वॉट इज गोइंग टू बी द स्टेट हे सगळे आमी सगळे स्ट्रीमलायन करपाचो सुवाळ्यान हांवें हातीन घेतला. इट टेक सम टायम. इन द मिन टायम बाबूश म्हणटा तें सारकें की PWD परमिशन जावपा वाटते फोडटा. प्रॉब्लम कितें आसा परमिशन दिता कित्याक थोड्यो गरजेच्यो वस्तू जाय पडटा करपाक आनी एकूच डिपार्टमेंट ना न्ही हितून खुबशे डिपार्टमेंट आमचे ओन PWDचे वॉटर सप्लाय आहा आमचे ओन PWDचे सिवरेज आसा. सो तेच रस्ते फोडटा न्ही बाकीचे सोड बाकीचे स्मार्ट अशें कॉर्डिनेशन जायना अशें कितें आसता. प्रोजेक्ट्स जर आमी एम्फसायज केले आनी सगळे प्रोजेक्ट जर वांगडा सँक्शन जाले
जाल्यार ते वांगडा काम करून एकदां लेर करूंक शकता. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान चिमला बेकायदो स्कूल सुरू केला. ह्या बेकायदेशीर बांदकामा विशीं मुख्यमंत्र्याक खऱ्यांनीच कितें खबर नासत जाल्यार आयज ताणें इमारतीचें बांदकाम आनी स्कूल बंद करचें. आपाचो फुडारी अमित पालेकरान मागला. आपाचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकर सांगता ते प्रमाण भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान चिमलाच्या इंदिरा नगरांत बेकायदेशीर इमारत उबी केल्या. राबित्या खातीर म्हणत ताणें तातूंत स्कूल सुरू केलां. आपणाक मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आसा अशें खंय तो उर्फान मुल्ला सांगता. ऑक्युपन्सी परमिशना बगर ताणें स्कूल सुरू केलां. आयकात अमित पालेकराक. 4-5 दीस पयलीं आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन इन्क्लुडींग CC टू चीफ मिनिस्टर पंचायत TCP हाका सगळ्यांक एक लिगल नोटीस सर्व केल्या की उर्फान मुल्ला हू इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ BJP अँड मायनॉरिटी कनेक्टेड पर्सन ऑफ BJP इज ट्रायंग टू मिसयूज पावर अँड हॅज बिल्ट एन इलिगल स्ट्रक्चर आनी ते स्कुला खातीर यूज करपाचो आसा म्हणून आमी एक कंप्लेंट केल्ली. आतां कायद्याक धाब्यार बसून कायद्याक जुगारून एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड ऑफ लॉ आज 2-3 दीस जाले त्या मिस्टर उर्फान मुल्लान इलिगल बिल्डींग इनकम्प्लीट बिल्डींग तुमी फाटल्यान पळयता. हांव आतां प्रॉपर्टी भायर रावला कारण भायल्यान तुमी मागीर वचून भितर वचून कितें आसा तें पळया. इलिगल बिल्डिंगेन ऑक्युपन्सी नासतना फक्त इतलेंच सांगता तो की आय हॅव blessings of honorable chief minister and nobody can touch me and the example is right here. As तुम्ही थंय incomplete building in भुरग्यांक पळयता this is illegal school. There is no permission. हे residential घर म्हणून हाका परमिशन घेतिल्लें आसा. एक रेजिडेन्शियल घर जे अजून ऑक्युपन्सी ना पंचायतीन अजून ताका फक्त लायसन्स दिल्लें आसा ते बी इलिगली TCPन इलिगल लायसन्स दिल्लें आसा. तुमी पळयला हांगा रस्तो ना. There is not even 2 meters access. This is mud road. There is a garbage dump here of the panchayat zone केल्लो आसा तांणी आनी इतलें आसतना विदाउट सब डिविजन इन एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड ऑफ लॉ सगळ्यो ऑथॉरिटीन ताका कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिला पूण ऑक्युपन्सी नासतना स्कूल चलता. भुरग्यांचे लायफ एट रिस्क पेरंट्स हू कम हियर देयर लायफ इज एट रिस्क आनी विदाउट परमिशन स्कूल चलप म्हणजे हें चल्लां कितें हो प्रश्न येता. जर तो म्हणटा तशें CMाक जर हे खबर आसा आनी तो हे अलाव करता देन इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आनी जर खबर ना जाल्यार ही शूड टेक इमिजिएट एक्शन बाय टुडे अँड स्टॉप दीस इलिगल स्कूल विच इज बींग रन. सरकारानच केल्ल्या कायद्या प्रमाण एक स्कूल आसतना त्या स्कुला कडल्यान 3 किलोमिटराच्या वाठारांत दुसरें स्कूल सुरू करपाक मेळना. हें स्कूल 500 मिटरांचेर आसा. भाजपाच्या ऑफिस बेरराक वेगळो न्याय आनी गरिबांक वेगळो न्याय दवरला काय कितें असो प्रस्नूय केलो. आज तुम्ही गरीब जर एक आपलो इल्लोसो प्लॉट विकपाक गेलो जाका जाय जाल्यार एक व्हडल्या प्लॉटाचो ताका तुमी सांगता दीस परमिशन कॅनॉट बी ग्रांटेड बिकॉज इट इज इन वायलेशन ऑफ बिल्डींग लॉज अँड लँड यूज इनफोर्स म्हणून ओपन स्पेसीस सोडा आनी ओपन स्पेस नासतना एका व्हडल्या प्रॉपर्टीचो इल्लो भागाक तुमी NOC दिता सेल करपाक त्या बेजिसाचेर तुमी ताका परमिशन दिता. TCPन 6 मीटर एक्सेस आसा काय नाका हें चॅक केल्लें हांगा. फाटल्या 8 दिसांनी कितली परमिशनां दिल्या ती TCPन सांगची. गरिबांक गोंयकारांक कितली परमिशन लायसन्सीस फाटल्या 10-15 दिसांनी इश्यू जाल्या ती सांगची TCPन आनी मागीर उलोवचें. बट चिंबेल पंचायतीचो सरपंच आसा हांव तांकां मागता तांचे कडेन की तांणी इमिजिएट एक्शन घेवची आनी हें काम तरी स्टॉप करचें. दिस टायम रिजल्ट आहा सगळे 3 डिस्टिंक्शन्स फर्स्ट क्लास बेस्ट रिजल्ट आहा आमचो. आमकां आनीक स्कुलीन गरज ना हांगा. मेन कितें तुमचे रूल कितें आहा तुमी रूल कित्याक केल्ले आहा रूल करताच कित्याक. जर रूल म्हणपाक केल्यार रूल करपाक गरज ना. तुमचे रूल आहा 3 किलोमिटर ना हे ओन्ली 500 मिटर आहा रूल केल्लेच कित्याक तर. गोवा 365 खातीर चिमलाच्यान विलियम रॉड्रिग्स. मान्सूनाचो पावस सुरू जावपाक सप्तकभर काळाव जाल्ल्यान फुडल्या 48 वरांत पावसाळो गोंयांत आनीक फुडें वचपाक परिस्थिती अनुकूल आसा अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. येता ते 11-12 वेळ चड नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. दर्या खवदिळिल्लो आशिल्ल्यान 10 तारखेसान गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक दर्यादेगे वयल्या नुस्तेकारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात. नैऋत्य पावस गोंयचे वटेन फुडें वचपाक लागला. तसो फाटल्या 2 दिसांतल्यान जायत्या सुवातांनी हलको पावस पडपाक लागला. आयज मळबांत वत आसून लेगीत कांय सुवातांनी सकाळ सावन हलक्या पावसाची नोंद जाल्या. आयज कांय वाठारांनी गडगड आनी नेटाचे वारे व्हांवूं येता जाका लागून लोकांनी झाडां पोंदा वा बिल्डिंगे पोंदा वचपाचें टाळचें अशी शिटकावणी मेळ्ळ्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें असो अदमास आसा.
आयज कांय वाठारांनी गडगडाचो अदमास. 11-12 वेर घोग्यांचो पावस. फुडल्या 5 दिसांक हवामानाची शिटकावणी. 10 तारखे उपरांत गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका दर्यादेगे वाठारांतल्या नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.